सगळें सिट्युएशन काबार करून उडयलां. कोणें काबार केलां? हे एग्रीकल्चरान आनीक वॉटर रिसोर्स आहा तेणी. कित्याक रिवर साल डिसिल्ट करून सांगलो तांकां, डिसिल्ट केली तेणी, पूण अद्दी केलो ना. आनी ती बांद म्हणून सांगलो तेणी, बांदलो ना. बांदलें जाल्यार तें उदक सेफ जाता आसलोलें आनी बरें उरता आसलोलें. आनी तितून रिवर सालांत वचपाचें उदक ओवरफ्लो, लोकांगेलें टॉयलेटांचें उदक तितून येता आनी थिंग सगळें इम्प्युरिटीज आहाय त्यो सगल्यो ते न्हंयत येताय. न्हंयत ओवरफ्लो जाल्या उपरांत शेतां वयता. शेत जाल्या उपरांत लोकांक कितें रोवपाक गेलें कितें गेलें म्हणटकूच तेंच्या पांयाक होड येताय. आनी होड येयले त्यो इम्प्युरिटीज लोकांच्या आंगांक भितर सोदताय आनी लोक शेतकार पिड्डे जाता. तेन्ना मागीर शेतकारांनी रोयतलो कितें, कोत्तलो कितें, खातलो कितें? तें बांदिल्लें तें न्हंय अद्दी बांदिल्लें आनी तें हें केलें ना, सायडीक वॉल काडलो ना. वॉल काडलां, उस्पिल्या आनी वयर उडयलें. ती कोसडोन पत्ती सगळी रिवरां येयल्या आनी रिवरांक आतां कांय जायना. गोरूं गेल्यार गोरूं वयर चडों जायना. गोरूं ती मात देंवन वयता आनी मनीस गेले जाल्यार मनशां वयर चडों जायना. पयर फाटीं रेडे गेले, रेडे तांकां वयर चडों जायना. सगळें कोसडोन पत्ती वयताय. हे भाशेन आमगे शेतकारांक हे भाशेन त्रास जाताय जाल्यार ती उस्पून बांदना आसून दवरून फायदो कितें? उस्पिल्या आनी बांदना आसून दवरल्या पूण ती सगळी उस्पूंक ना, सारकी उस्पूंक ना. अद्दी उस्पिल्या सोडल्या, त्यो माती वयर दवरल्या, ती पत्ती देंवन येयली. तें आनी लॉस न्हू. आनी परतून उसपूच पडलो ना तें ना. उसपप ना, बांदप ना. इल्लीशी कर तूं पूण सारकी कर. बांदप सगळें दोनी सायडीन बांदून तेजे शिमटा हातरान बांदून ते वयर कर. होडी आहाय ती होडयां उदक वचपाक फ्लो जावपा आहा ते फ्लो आहा ते रस्ते कर. 48 पोंड्स आहाय. 48 पोंड्सांतलो एकूय पोंड सारको केलो ना. एकूय थिंग बांदून हात घायलो पूण तो सारको बांदना. एक सायडी बांदिलो, एक सायडी बांदलो ना. कितें आहा तितलें काडटा पूण ती सारकी जावचें पावना. कित्याक हें आमकां सारकें एग्रीकल्चरांतल्यान तांकां वयर काडपाक ताका चोवपा येवपी कोण ना. चोयना, दाखयना, ताका वखद दिवपा जाल्यार वखद सारकी दिना आनी तेजें तें कितें जालां तें शेतकाराक सांगना. तेणें सांगिल्लें म्हणटकूच ते एग्रीकल्चरा मनशान कोणें तें आहाय ते सांगिल्लें म्हणटकूच तो तेजेर दोड घेता. तो तेणें केलें म्हणटकूच तो दुसरो शेतकार आहा तो आपल्याक दी म्हणून मागवता. तेन्ना ताका तें मागोत तेन्ना तें वखद मेळना आनी तेगे तें काम जावपाक पावना. हे भाशेन चालू आहा. तुगे कोण सोयरो ओळखीचो कोण आहा जाल्यार ताका मेळटा. आतां हांव एक फार्मर्स क्लबाचो कोण आहा जाल्यार म्हाका मेळटलें. हांवें सांगिल्लें जाल्यार तें मेळटा. पयलीं मेळटालें, सगळ्यांक पावतालें पूण आतां पावना म्हणटा दिनाय म्हणटा तेजें एक्शन घेवपी कोण ना.